वय टेबलाचेर पळोवंक शकता तुम्ही घे म्हणून आयटम्स आसा हांगासर. हांव ह्या लायनीन नाहल्ले. हांव मामीक लागून ह्या लायनीन पावले. हांगासर प्रॉन्स रिसॉयस हे जावन आसा म्हाजे फेवरेट आनी तुमकां तर खबरूच आहा हे तर इजिली खंयसर गावात ना म्हणून. म्हाका एक सांग तू कितली वर्सां जाली हॉटेल लायनीन आहा? 10 years. वय पास्ता पळय काय बरें चिकन पास्ता. सो गायज पळया चिकन विंग्स हा हा हा. ओके सो गायज आम्ही आयज येयल्लेली आसा खावपाक सारखे सॉलिड भूक लागलेली आणि तुम्ही पळोवंक शकता आम्ही येयल्लेले आसा आता एक फूड कार्टार वन ऑफ द फेमस फूड कार्ट इन आल्दोना. ओके वॉट स्पेशल टुडे? Hi, special chicken momos, येस red sauce pasta, ओ माय गुडनेस white sauce pasta, वाव barbecue wings, वाव आणि sandwich, Ah, veg wait. sandwich, chicken cheese sandwich, आणि ham and cheese sandwich. Menu and आमचे गोवन items. गोवन आयटम. पोई असतात ते काफ्रियाल चिकन, ओके गोवन चिली, sausage bread, वाव आणि चिकन स्टेक आणि बीफ स्टेक. बीफ स्टेक Yeah. म्हणजे हे आणि तुझे snacks हा. वाव सो मेनी. So many. Oh my goodness. So let's do it. I can't wait more. Let's do it. Okay. So guys आमचे लागीत काय बरे फूड कार्ट आसा आनी आमी हांगा थंय जा म्हळ्यार खावपाक वयता. आयज तुमकां दाखयता स्पेशल कितें मेळटा पळय तें हांगा. तुम्ही ट्राय करचे. कितें म्हणूंक सोदता गो? आवय हांव सारखें रावला आनी म्हाका एक सांग तू कितली वर्सां जाली हॉटेल लायनीन आहा? 10 years. 10 years. 10 years. माय गुडनेस वाव. आनी हांगासर व्यू पळयात तुमकां काय बरो आसा मेन रोड सारको. हो तो सर्कल मारलो न्हू तो सर्कल मारलो कसो येयलो सारको हांगासर कार्टाचेर पावलो. म्हाका एक सांग हांगासले तुमच्या कार्टा वयले स्पेशल डिश खंयची? स्पेशल बी आमचे लागीं फूल गोवन आयटम्स हा. बीफ, पोर्क, चिकन. ओके सो आमी चिकनान आमचे फेवरेट हा चिकन कटलेट, चिकन सँडविच, वाव चिकन मोमोज. मोमोज म्हणजे इच अँड एव्हरीथिंग हा जे आयच्या भुरग्यांक आमकां आवडटा पळय ते. फुल फुल. गो हेड गो हेड. चिकन काफ्रियल ऑल्सो. येस वाव. ओके मोमोज सँडविच करता पळय सँडविच कोणाक कोणाक रूच येयली पळोवन सांगा कॉमेंट करून म्हाका. गायज पळयात म्हाका सारखी रूच येयली आनी हांव हांगासर काम करता तुमकांय रूच हाडपाचे. हे पळयात हे जावन आसा आमच्या फुडल्यान सँडविच. पळयात गायज पळयात हांगासर पळय केदो व्हडलो मेनू हा पळय तो. कितें खावपाक जाय ते सांगा हांगा येवचे तुमी आल्दोना घालता तुमकां डिस्क्रिप्शनान सगळे लिस्ट नंबर सगळे घालता. इतले लागीं आसून आमी इतले पयस वयताले मरे हवे. कितें आता कळ्ळें न्हू लागीं हय आनी ते बी इतले बरे बरे डिशीस गावता हांगासर. डिशीज आहा हांगासर चड बरे डिशीज आहा. लेट्स डू इट. गायज पळयात मोमोज, काफ्रियल ब्रेड आवयस पळया पळया गायज पळया. वयस आनी कंट्रोल जायना म्हाजे कडेन. वयस टू गुड टू गुड टू गुड. हांगासर गायज मेन म्हणटा पळय तें सारखें होममेड फूड हा तें एक लायक म्हाका सारखें घरगुती सारखें कळ्ळें तुमकां. कितें खातली न्हू तुमी जाल्यार हांगाचे घरचेच तुमकां बेस्ट. आनी सारकी डिसन्सी मेंटेन दवरल्या पळय सारकें क्लिनलीनस मेन म्हणटा पळय तेंचें किचन बीन क्लीन सारकें क्लीन. वाव हे कितें? प्रॉन रसायस. वाव प्रॉन. आयज सारको हांव बूम ब्लास्ट पळय कितें कितें आहा पळय तें म्हाज्या प्लेटीन आयज सारको उजो करपाचो हांव खावन सारको. एटास आमचें पोट मातशें व्हडलें न्हू कितें करया. पळयात कितले कितें कितें आसा ते मेन थिंग म्हटल्यार कितें आसा जाणाय गायज हांगासर प्रॉन्स रिसॉयस हे जावन आसा म्हाजे फेवरेट आनी तुमकां तर खबरूच आहा हे तर इजिली खंयसर गावात ना म्हणून पूण हांगासर गावता. आनी ते दिस आमी ट्राय केल्लेले न्हू करपाक. आमी ट्राय केले. आयज तुमकां ट्राय करपाची गरज ना तुमकां हांगासर डायरेक्ट ह्या फूड कार्टाचेर मेळटा सगळे. आनी आयज आमी कितें कितें घेतला पळय ऑर्डर करून माय तो गो आयज फूल उजो सारको न्हू. हांव कितें म्हणटा पावर सारको एटास गायज तुमकां बी म्हाज्या भाशेन एटास मारूंक जाय. तुमकां बी आपणाच्या शोनाचे बॉलास मातशे खाली करूंक जाय. येवचे हांगासर आनी खाली जावचे ना रेटी इतल्यो चड ना. चड ना व्हेरी लेस ना व्हेरी लेस. चीज पळय रवी चीज पळय सारखी भरून आसा.
सो बेस्ट बेस्ट सारखे यू नो आणि टेबल पळयात कितले आयज हे कितें पास्ता Red pasta मजा sauce, chicken. And टू गुड हे माझे फेवरेट हा गाईस तुमका कोणी म्हाका इन्व्हाइट करता न्हू जाल्यार प्लीज हे करून दवरचें केन्नाय ओके आणि आयज आमच्या टेबलार घे म्हणून कितें कितें आहा कितें कितें आहा गायज पळयात हा वयस पास्ता पळय काय बरें चिकन पास्ता टू गुड सारखे बेस्ट ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज टेबलाचेर घे म्हणून कितें कितें आहा आज कितें सांगूंक सोदता तूं गायज तुमकां खरें सांगू जो हांगासर ही टेस्ट आहा पळयात गायज असलो टेस्ट हांवें खंयसरूच खावना मेन थिंग म्हटल्यार हांवें आतां सँडवीच खाल्लेली आसा आनी तितून तुमी पळोवपाक शकता की कितली चीज आहा ती आनी आतां हांव हे सगळे ट्राय करतले सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता पास्ता ओके अल्ट्रा वायड ना मग ना सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता पास्ता हांगासर हा चिकन पास्ता माय गुडनस टू गुड माझो हांगासरलो फेवरेट डिश जाल्लो हा हो तरी हांवें आजून कांय ट्राय करूंक ना ओन्ली वन आयटम हांवें ट्राय केल्ले आहा सो हेजो फुडलो आयटम माझो हो आसा आगे कितें ते सांगू हांकां रिसॉयस प्रॉन्स ओके सो लेट्स डू इट गायज ह्यो ट्राय करता मायंड ब्लोईंग सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता खाता पास्ता चड बरें आहा न्हू चड बरें आहा यम्मी सारको मेन म्हणटा पळय गायज तुम्ही हांगा येता न्हू प्लीज पास्ता ट्राय करा तेंचे बेस्ट आहा सँडविची आणि मोमोज एक्चुअली सगळ्यात बरें आहा बट जे म्हाका लायक जाले पळय ते तुमकां सांगता हांव पास्ता लायक जाले म्हाका सँडविच इज ऑल्सो यमी टू गुड एव्हरीथिंग इज गुड तुम्ही सगळ्यात येऊन ट्राय करचे न्हू हा हय तर मोमोज बरें आहा मोमोज बरें आहा चड बरें आहा न्हू गायज तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या मुखार आनी एक पास्ता येयलेले आसा व्हायट पास्ता हा पास्ताचो सारको फॅन हांव कितें करया गायज सांगू शकना तुमकां अर्दे रातीकूय उडास येता म्हाका पास्ताचो ओके लेट्स डू इट वाव टू यमी व्हाईट पास्ता ट्राय कर चड बरो आहा मेन थिंग म्हणजे मोमोज इतलो बरो हाणा गाय सारको एकदा खायत न्हू जाल्यार सारखी रूच येतली तुमकां बी हांगा डिशीज कितें म्हणूंक सोदता आवय खूप आहा खूप आता हे सगळे हांव एकट्या खातले ये होऊ शकता मेन म्हणटा पळय ते गायज व्हेरी क्लोज बाय फ्रॉम म्हापसा हार्डली 3 किलोमीटर्स फ्रॉम म्हापसा आनी इट इज इन आल्दोना सो तुम्ही येऊ शकता आल्दोनाचो मेन सर्कल काढलो तुमकां लोकेशन घालता डिस्क्रिप्शनात नंबर घालता तुम्ही येवचे ट्राय करचे हांगासर ओके सो येस सो गायज पळया चिकन विंग्स हा गायज तुमकां खरें सांगू सारको यम्मी टेस्ट यम्मी 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 चिकन विंग्साचो हय वाव आणि दिसताय बरे सारखे ओके टू गुड सारखे सो मेन म्हणटा पळय ते ह्या स्टॉलाचेर सगळ्यात आसा हांवें तिका मागलेले सँडविच जाय म्हणून म्हाका तेणी म्हाका पळय घे म्हणून आयटम सांगले आय कुड नॉट हे ना म्हणू शकना पळय तशें आनी घे म्हणून हांवें आयटम मागलेले आसा ऑर्डर केल्लेले आसा तेजे कडेन पास्ता जावं व्हायट जावं आणि सगळे मोमोज बिमोज सगळे कितें म्हणूंक सोदता हय तर आयज सारखे आमी पोट भरून खातले ते बी सारखे रुचीन वय टेबलाचेर पळोवंक शकता तुम्ही घे म्हणून आयटम्स आसा हांगासर तुमकां खंयचो तुमचो हितूंतलो खंयचो डिश फेवरेट आहा पळय तो कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून घाला आमकां कितें म्हणूंक सोदता तूं गायज तुमचो हितूंतलो खंयचो फेवरेट आसा तो तुम्ही कमेंट करून घालात आणि तुमची खंयची फेवरेट डिश आहा ती खावपाक लागून हांगासर या सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता चिकन विंग्स ओके सो या आता एका खावपाची स्टायल पळय माझी वाव चड हिसपा भारी आमी मेन म्हणटा पळय ते काय आनी कितें तुमकांय रूच येयल्या म्हणून म्हाका खबर आसा कळ्ळें न्हू येत तुमी हांगासर तेंचे ओनराकूच सांगूंक लायता हांगालो एड्रेस कितें पळय तो ते तुमकां सारकें सांगतले कितें पळय ते न्हू हय तितल्या मुसर हांव मातशें ओके सो आता तुम्ही इतले बरे बरे डिशी करता हांगासर ओके सो हे लोकेशन खंय आहा आनी तुमचे फूड कार्टाचें नाव कितें
आमच्या फूड कार्टाचे नाव सांतोमे कॅफे कॉर्नर, ओके आल्दोना सर्कल, गेतुकू चर्च रोड साइड, Okay. ऑपोजिट सेब्रोस. येस. आणि तुझा नंबर 9850-621-478. हांवें अशें ऐकलां तू ऑर्डरी घेता म्हणून घराकडे. आमचे ऑन डेली बेसिस ऑर्डरी असतातच. Catering कशें? केटरिंग, Okay. स्नॅक्स, स्पेशली स्नॅक्स आणि हे आमचे चिकन काफ्री. आणि तुमका ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार 2 दीस पयलीं सांगचें पडटा अशें. एक दीस पहिली पासून चलता. ओके. तुम्ही कितल्या जाणांची ऑर्डर म्हणून घेऊ शकता? 60 पीपल, 30 पीपल? आम्ही मॅक्सिमम 100 पर्यंत घेतलेली आहा. 200 पर्यंत तुम्ही घेतलेली आसा. 200. सो म्हाका तर 200 लोकांची जाय जाल्यार तू डेफिनेटली ऑर्डर एक्सेप्ट करतले. सो म्हाका एक सांग, हे आता ते इतले डिशी म्हाज्या तोंडा फुडल्यान दवरल्या, हेच्या फाटल्यान स्टोरी कितें? म्हणजे केन्ना शिकले, कितें घराकडे शिकले? ऍक्च्युली हांव ह्या लायनीन नाहल्ले. हांव मामीक लागून ह्या लायनीन पावले. मामी म्हणाली की आम्ही कितें तरी करुया दोगांय मेळून. Very good, दोगूय very good. भाव भायर आहले म्हणजे, आणि Okay. मामी हांवूय कामाक वेताले. ओके सो मामी एकली पडली घरा लागीं. म्हणजे चेडू हा एक, ओके ते एकले पडले. ओके. सो एज अ सिंगल मदर म्हाका कितें करूंक जाय आहलें. म्हणजे 10 वर्सां पयलीं तुम्ही ही स्टार्ट केली जर्नी. ओके ओके ऍक्च्युली म्हज्या भावान स्टार्ट केल्लें, मागीर तुवें कंटिन्यू केली. हांवें कंटिन्यू केली. ओके हांवें आनी मामी. ओके.